मोगाच्या भाव भयणीनो, आदव्यान काळाच्या दुसऱ्या आयतारान भितर सरल्यान आनी आयताराक जुआं बातिस्ट आमकां म्हणटा आमी वाटो तयार करूं। आनी आयच्या दिसाक ह्यो वाटो तयार करतना जुआं बातिस्ट आमकां दर एकल्याक नमुनो आनी मार्गदर्शन जाता। पयले सुवातेर ह्या आयच्या दिसाची वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार जुआं बातिस्ट खुद आमकां एक संदेश कसो आमच्या जिवितांत जाता। जाल्यार ही ल्हानशी नदर ताच्या जिविताचेर मारतना आमच्या जिविताचेर ल्हानशी नदर मारुया आनी होच नियाल फुडें वतना ल्हानशी गोत तुमकां सांगूंक सोदता। एक फावटी कोणें तरी रातचो दोतोराक फोन मारलो आनी फोन मारल्या उपरांत दोतोरान म्हणलें म्हजी गाडी चलोना देखूनच हांव येवंक शकना। पूण ताणें एक गाडी धाडली आनी दोतोराक आपणागेर हाडलो आनी जेन्ना दोतोर ताजेशी पावलोलो तेन्ना दोतोरान पळयलो हो मनीस इतलो मोठो आसा तो आनी भलायकेन बरो ना तो। जाल्यार दोतोरान जेन्ना ताका ताची तपासणी करतना पयलेंच ताका सांगलें तुका प्रेशराचें प्रॉब्लम आसा, जाल्यार तुवें जें कितें खाता कारसाणीचें वो दुसरें जेवण तेलाचें तें सोडून दिवंक पडटलें। पूण दादलो म्हणूंक लागलो म्हजे सवें हें घडचें ना। जाल्यार दोतोरान म्हणलें तुवें खूब गोडे चलूंक जाय वो कसलीच गोडे एक्सरसायज जी आसा ती तुवें करूंक जाय। पूण हो दादलो म्हणूंक लागलो दोतोर म्हजे सवें हें घडचें ना। निमण्या दोतोरान म्हणलें तूं गोडे मांसां आसात ती गोडे खावंक शकचो ना, जाता जाल्यार बेश्टे वेजिटेबल वो तरकारी खावून तूं तुजें जिवीत सारूंक शकता। पूण हो दादलो म्हणूंक सांगूंक लागलो दोतोराक म्हजें सवें हें घडचें ना। निमण्या दोतोरान म्हणलें जें कितें हांव तुका सांगता तें तूं करूंक शकना जाल्यार हांव तुका एकूच करूंक शकता तुज्या पासत। हो विचारूंक लागलो जाल्यार दोतोर कितें? जाल्यार दोतोरान निमणें सांगलें जाता जाल्यार हांव तुजो कांशाव रेडी करून आदींच फुडें दवरता कित्याक तुजें मरण लागीं पावलां। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जुआं बातिस्ट आमकां दर एकल्याक सांगता ती म्हणल्यार आमच्यो वाटो आत्मीक वाटेन आमी तयार करूं। आनी आमी तर वाटो तयार करिना जाल्यार आमकां पयली वस्त आमचें सवें घडूंक शकता ती म्हणल्यार म्हजें आनी तुमचें मरण आमकां लागीं पावतलें। कित्याक आमची आत्मीक वाडाय जायना जाल्यार वो आमी काळजा सवें आनी देवा सवें ही वाट चलतना आमी तयार करिना जाल्यार आमचें मरण लागीं पावतलें हें जुआं बातिस्ट पयली वस्त आमकां सांगता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त जुआं बातिस्ट आमकां कळीत कोत्ता तें म्हणल्यार तो जावन आसा एक धर्म परगटणार। आमी हो धर्म आमच्या जिवितांनी कर्तुबांनी परगट करूंक जाय हें जुआं बातिस्ट आमकां कळीत कोत्ता। आमी न्हयच फकत आमच्यो वाटो तयार करूंक पूण दुसऱ्याच्यो वाटो तयार करूंक आमी तांकां आदार आनी बोल दिवंक जाय हें जुआं बातिस्ट खुद आपुणूच आमकां एक वाट जावन आमकां कळीत कोत्ता। आयच्या दिसाक निमणी आनी तिसरी वस्त ती म्हणल्यार भाव भयणीनो, जुआं बातिस्ट आपल्या जिवितांत जें कितें ताणें प्रवचन केलें जें कितें ताणें उलयलें तें आपल्या जिवितांत तो खुद जियेलो। आमी जायते फावटी उलयतात दुसऱ्यांक सांगतात पूण खुद तेंच उतर आमी जिवंक विसरतात। जाल्यार जुआं बातिस्ताक आयच्या दिसाक आमच्या जिविताचो नमुनो करतना ताणें दाखयलेली वाट आमी धरतना खुद आमीच एक वाट जावन दुसऱ्याक आमी आत्मीक वाट दाखोवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या दुसऱ्या आयताराक हीच कृपा देवा लागीं मागुया।